विसवा उपरांत तुमकां येवकार 70त 111 मुळावे शाळा आसात। तातूंतल्या 68 शाळांक एकूच शिक्षक आसा, जाल्यार पिसुर्लेचे एका शाळेक फाटलीं 3 वर्सां जालीं मुख्याध्यापक ना। कांय शाळांची परिस्थिती सामकी वायट आसा। इतल्यो सगल्यो मागण्यो घेवन 70 तालुको पालक महासंघ पर्वरी शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटूक मेळ्ळो। महासंघ 70तल्या शाळांचो दर्जो सुदारचो म्हूण मागता। 70 तालुक्यांतल्या शाळांची परिस्थिती एकदम वायट जाल्या। कांय शाळा बंद पडल्यात, जाल्यार कांय बंद पडपाच्या वाटेर आसात। अर्ध्या परस चड शाळांनी एकच शिक्षक आसा, जाल्यार कांय शाळा मोडपाक तेकल्यात। प्रुडंटान हे शाळांची परिस्थिती हे पयलीं खासा खबरां माळेंतल्यान उक्ताडार हाडल्या। हे परिस्थितीत त्या शिक्षकांक सरकार हेर कामां दिता। भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर ताचो परिणाम जाता अशें पालक म्हणटात। बिरेस्तारा ते हे प्रश्न घेवन शिक्षण संचालकाक मेळ्ळे। पालकांनी निवेदन दिलां तें अशें, शाळेंत कमीत कमी 2 शिक्षक नेमचे, शिक्षकांक जनगणना आनी मतदार नोंदणी कामांतल्यान भायर काडचे, प्रत्येक इयत्ते खातीर शाळेंत स्वतंत्र रूम आसचो, शाळेक आनी भुरग्यांक गरजेच्या गजालींची नोंद करून त्यो दिवच्यो। डायरेक्टरान जे आमचे मागण्यो आसा त्यो मागण्यो मान्य केल्या आनी सोमारच्यान तेंच्यांनी आमचो थंयसर हांगातलो जो डेप्युटी डायरेक्टर आसा त्याच्या अध्यक्षे खाली थंयसर एक शिष्टमंडळ वतले आनी प्रत्येक शाळांनी विजीट करतले। त्या एक 2-3 किलोमिटरान जर आज 4 शाळा आसा आनी आमकां एक जर बस प्रोवायड केली गव्हर्मेंटान, जाल्यार आमी त्या भुरग्यांक एकठांय हाडून बरें शिक्षण दिवंक शकता। ती वेवस्था करपा जाय। आमचो डिमांड तो आसा, ती तुमी वेवस्था करा बालरथाची। निवृत्त शिक्षक कांता म्हणटा, सरकारान भुरग्यांक 8वी मेरेन पास करपा खातीर काडिल्लो आदेश भुरग्यांच्या बऱ्याक न्ही, भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर ताचो वायट परिणाम जातलो। आतां जेन्ना पास करीत वयता आतां वेळेला भुरगे शिक्षना आनी टिचर बी व्हडलीशी पेन घेवची ना, म्हणून तांकां परीक्षा पद्दती ही जायच। कित्याक परीक्षा घेतली की भुरग्यांकय किंवा टिचरांकय मातशी जबाबदारी येता। पिसुर्लेच्या प्राथमीक शाळेत कितले वर्सां सावन मुख्याध्यापकच ना। पिसुर्लेच्या शाळेचो ताबो दुसऱ्या शाळेच्या मुख्याध्यापका कडेन दिल्ल्यान शाळे कडेन दुर्लक्ष जाता। पालक थंय बेगीन मुख्याध्यापकाक नेमचो म्हूण मागतात। पर्वरेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ। नवी दिल्लींत शरद पवाराचेर एकल्यान कांसुलार फुलयलें। ही खबर पातळटनाच राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते महाराष्ट्रांत चाळवले। राजकीय मळावेल्यान ह्या हल्ल्याचो निशेध चल्ला। गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय पक्षाचे कार्यकारिणीची ताकतिकेची बसका घेवन ह्या हल्ल्याचो निशेध केला। दिल्लीत एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन एका तरणाट्यान बिरेस्तारा केंद्रीय कृषी मंत्री आनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवारांच्या कांसुलार मारले। ताणें अशें कित्याक केलें हें नेमकें कळूंक ना, मात ताका लागून राष्ट्रवादीचे खासा करून महाराष्ट्रांतले कार्यकर्ते पेटल्यात। गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय हे घडणुकेचो निशेध केला। And the same exposes the security lapse on the part of Delhi police. The NCP strongly demand the judicial inquiry into the casual approach of the authorities with regard to security of our leader. The NCP further demand for adequate security arrangement for our leaders. And it is decided that tomorrow we should meet the Chief Secretary and submit him the memorandum in this connection, which will be forwarded to the Government of India. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार। आधार कार्ड करपा खातीर पणजे केंद्रांत एकाच वेळार 1000भर लोकांक आपयिल्ल्यान थंय बरोच बोवाळ जाता। जाण्टेल्यांक जाल्यार खूबच त्रास जातात, अशी कागाळ भाजपाची नगरसेवक वैदेही नायकान केल्या। हाचेर उपाय काडचो म्हूण ती मागता। पणजी नुस्तेमारी खात्याच्या बिल्डिंगेन सध्या आधार कार्ड तयार करपाचें काम चालू आसा। एकाच दिसा सुमार 1000भर लोकांक आपयतात। त्या खातीर लोकांक 3-3 वरां लायनीन उबे रावचें पडटा। हो गुन्हो कमी करपा खातीर सरकारान पावलां मारची अशी मागणी नगरसेवक वैदेही नायकान केल्या। एका दिसाक 800 ते 900 लोक हांगा हे केल्यात तांणी। एक मनशाक 10-10 मिनटां लागली तर फोटो काड, थंब इम्प्रेशन काड, हांगा इतली सिस्टम ना, मॅच जावन गेले आसा। आनी ही आयचीच गजाल न्ही, आज म्हज्या वार्डांतल्या लोकांचे हांगा एरियांतल्या लोकांचे हांगा आसा, हांगा कसलीच सिस्टम ना। कोण हांगा पळय फॅन ना पळय वयर, लोक जाणटे सिनियर सिटीजन 3-3, 4-4 वरां हांगा रावन गेल्यात। आधार कार्ड तयार करपा खातीर 3 वरां लायनीन रावन फायदो कितें असो प्रश्न आदोलवाक पडला। If Aadhaar is supposed to live to its name, then they should see and look at this. If
this is what we expect for 3 hours. And what do we expect of other? प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो खबराकार देविदास कांबळी. आपल्याचेर आरोप करचे पयलीं दयानंद सोपटेन 10 फावटी विचार करचो अशी शिटकावणी पार्सेकारान दिल्या. मांद्रे मतदारसंघात आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान कामां करूंक ना असो आरोप भाजपाचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन पार्सेकाराचेर केल्लो. ताका ही जाप. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेक पेडण्यां फक्त 2च मतदारसंघ आसतले. आज मेरेन 3 आसतले. आता धारगळ मतदारसंघ ना. त्या खातीर आपल्याक तिकेट मेळची म्हूण भाजपांतल्यान काँग्रेसीत गेल्लो पेडण्याचो आमदार दयानंद सोपटेन मांद्र्या मतदारसंघात आपली कचेरी उगडली आनी वावर सुरू केला. पार्सेकारान सोपटेचेर बरोच फोग काडलो. माझी सहकार्य ताणें बेताळ वक्तव्य थांबोवची. ताणें जाय तितकी नोकऱ्यांची आनी आर्थीक आमिशां दिवपाक म्हजो विरोध कांयही ना. तेणी कितक्योय जेवणावळी आनी पार्ट्यो करच्यो म्हजो ताका विरोध ना. पण म्हजेर बेछूट आरोप करता आसतना फेरविचार करचो. पूर्ण विचार करूनच म्हजेर ते उलोवचें. पार्सेकार म्हणटा आपणे मांद्र्या रस्ते, उदक, वीज, उदकाच्यो टाकयो, पूल आनी गार्डनां बांदलीं. लोकांची हेर कामांय केल्यात आनी कितलींशींच चालू आसात. सोपटे कितेंय बडबडटा. सिटींग MLA म्हणून गेली 10 वर्सांची म्हजी 9.25 वर्सांची कारकीर्द ही केवळ मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांनी पळोवंक ना, गोंयभरांतल्या जनतेन पळयली. आनी अशें आसतना दादांत खोटारडेपणां करून आरोप जेन्ना जाता तेन्ना म्हाका पत्रकार परिशद घेवन 4 गोश्टींचो उलगडो करची आवश्यकता भासता. वेंचणुकेक 3 ते 4 म्हयने उरल्यात. मांद्र्या काँग्रेसीच्या तिकेटी खातीर 4 जण लायनीक आसात. हातूंत सोपटेच्या हातांत तिकेट पडटली काय ना हें वेंचणुके वेळारच कळटलें. मात दर एकल्यान आपापली तयारी सुरू केल्या इतलें खरें. मांद्र्याच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. आतां घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव.